आज भारतीय जनता पार्टीचे हो एक कार्यक्रम आसा आणि सामाजिक न्याय सप्ताह हो एक आमकां 10 दिसाचो कार्यक्रम दिला। तुम्ही सगळे जाणां की गेले 3 दीस आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम करीत आसा। आमी आज सकाळी फुडें एक पयलो आमचो स्थापना दिवस जालो, दुसऱ्या दिसा आमी क्लिनिनेस ड्रायव्ह घेतलो। आज आमचो मेडिकल कॅम्प आशिल्लो, आज आमी काल मेडिकल कॅम्प आशिल्लो। आज आमचे शेतकऱ्यां खातीर तांचे बरोबर बसून सरकाराच्यो कितें कितें येवजणी आसा नाल्यार सरकारान तांचे खातीर कितें कितें येवजणी केल्या त्यो तांच्या मुखार पावच्यो म्हणून आमी आज हो एक स्टेप घेतिल्लो। सरकाराच्यो खुबश्यो योजनी आसा, म्हणजे एक सरकारान येवजण केल्ली सगळे शेतकऱ्यांक 500 रुपया तांच्या अकाउंटार वचचे म्हणून, ती अजून तांची येवजण तांचे कडेन पावूं नाशिल्ली। सो त्या निमित्यान आज आमकां जेन्ना आमी जमले तेन्ना तांणी सगळ्यांनी आमकां लिस्ट दिलें आणि तशें तांचे आतां आमी फॉर्मां भरून ते येवजण मेळपाक करतली। प्रधानमंत्री मानधन योजना म्हणून नवी प्रधानमंत्रीन ही शेतकऱ्यां खातीर स्कीम काडल्या, ती तांचे पर्यंत पावप, ह्यो सगळ्यो स्किमी आज आमी जाणा की शेतकरी आसा म्हणून आज खंय तरी भारत एक समृद्ध देश आसा। शेतकरी जितले स्ट्रॉंग जातले तितले आमच्या भारतांतले प्रत्येक जाण स्ट्रॉंग जातले आणि ताच्या खातीर आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते तांचे दारान वचून तांचे कडेन तांचे प्रॉब्लेम्स विचारून नाल्यार आमी ह्या शेता खातीर कितें सुदारणा करूंक शकता हे सगळे घेवन आज तांचे बरोबर एक संवाद सादिल्लो। सगळ्यात म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे आमच्या प्रधानमंत्रीन ह्या वर्सा इयर ऑफ मिलेट्स म्हणून डिक्लेअर केला आणि आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे मिलेट्स कशें म्हणजे भायर पर्यंत ताणें हें पावयलां, ताजें इम्पॉर्टन्स कितें, ताजी पौश्टिकता कितें आनी हे कित्या खातीर आमी चडांत चड सेवन करपाक जाय हें ताणें सांगून दिलां। म्हणून एक वेगळेपण म्हणून आज आमी ज्वारीची भाकरी नाल्यार बाजरेची भाकरी घेवन एक झुणका घेवन हांगा सत्वाचे कापां घेवन आमी सगळ्याक हांगा आयल्या आणि एका प्रकारे आमी सगळ्यांक मेसेज दिवपाक पळयतात, सगळ्या गोंयकारांक मेसेज दिवपाक, सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक पळयता की ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो भारताच्या भायर इतल्यो एक्सेप्ट केल्यो गेल्या आणि खंय तरी भारतान ह्यो सगळ्यो जावन आमी खंय तरी तांचे कडेन दुर्लक्ष करता, थोड्या प्रमाणार खाता। ज्यो हेल्दी आसा, ज्यो पौश्टीक आसा त्यो आमी कमी करतात। त्या खातीर आज खंय तरी ह्या सगळ्या बरोबर एक जेवण अशें करून शेतकऱ्यां बरोबर आणि एक बॉन्डिंगूय वाडटा। आमी तांचे बरोबर आज बसले, खुबश्यो गोश्टी ताणें आमकां सांगल्यो, आमी तांचे कडेन बरें इंटरेक्शन केलें आणि सगळी एक खुशालीचें वातावरण आज पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसलें। त्या लोकां खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो योजना काडून तांचे पर्यंत कितें तरी पावप जातून करून तांचें जीण बरें जाता, तांचें जीण वयर सरता, तांच्या भुरग्यां भितर एक उत्साहाचें वातावरण जाता, हे सगळें करता आनी ताजे अंतर्गत हो भाग आसा। आज तुमी पळयतात की सगळे शेतकरी आमी बसून म्हाका दिसता एक वेगळे तरेचें वातावरण आमी निर्माण करपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा तो आमी करतात आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगा आशिल्ले तितले आमचे मुखेलमंत्री जावं प्रमोद सावंत जावं नाल्यार आमचे प्रदेशाध्यक्ष जावं सदानंद शेट तानावडे हांचो आमकां पूर्ण पाठिंबा आसा। हे सगळ्यो गोश्टी कित्याक आमचें सरकार म्हणटा तें अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आणि तांची आमकां शिकवणूच अशी आसा की जाता तितले लास्ट मंचा पर्यंत वचून तांकां कितें पावोवपाचें तें तुमी पावोवपाचें। आणि म्हाका खूब अभिमान दिसता हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो, आमची सगळी टीम शेतकऱ्यां खातीर खूब वावर करतली। जनता पार्टीन जे सोशल जस्टीस वीक तेमी ऑर्गनायज केला, सो आमी 2 दीस पयलींच्यान आमी फर्स्ट आमच्या घरान ध्वज लावपाचें केले, पयर आमी हे केलें स्वच्छ भारत केलें आमचो युवा मोर्चा थ्रू आणि आयज खरें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ताका हांव खरें कालोतन धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणें हो जो आयज तो हाडलो एक योजना म्हणून शेतकऱ्यां खातीर एक विचार तेंचे जे प्रॉब्लम आहा सो तेणें विकान तेणें तो एक प्रॉब्लम सो कळून हाडलो, सो हांव ताका थँक्यू म्हणटा। तशेंच कित्याक की जे शेतकऱ्याचे जे प्रॉब्लम आसा ते आमी जाणून घेवपाक जाय, तेंचे कितें प्रॉब्लम आसा तेमी कशें वयता। आनी वास्कोन एक मेस्तावडे एरियान एक धाकटो भाग आसा शेत, तितून कितले वर्सांनी बरें व्हडलें शेत आसलेलें पूण ते करून करून खूब धाकटे जायत गेले आणि एक धाकटे प्रमाण हांगा शेत हे करता। म्हणून आयज आमचो आमदार राजू सालकर आणि आमचे सगळे कावन्सिलर आमी ह्या हांगा येयले, तेंच्या वांगडा बसले, तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते डिस्कशन म्हणल्यार कित्याक शेतां कमी जाता, मग कितें प्रॉब्लम जाता ते सॉल्व करपा खातीर आमी येयले। सामाजिक न्याय सप्ताह म्हणून आमी हांगासर ह्या मेस्तावाड्याच्या शेतान आमी हांगासर आयिल्ले आसा। खरें म्हटल्यार वास्कोन हो एकूच भाग जो उरला जो शेत म्हणून आसा आणि आमचे सरकार भारतीय जनता पार्टी 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल आमी हो सामाजिक न्याय सप्ताह म्हणून मनयता। तेतून आमी अनेक आमचे आमदार दाजी साळकरान सांगले तशें आमी हेल्थ कॅम्प केलो, क्लिनिनेस ड्रायव्ह केली, आयज आमी शेतान आयला शेतकऱ्यांच्या कडेन आमदार स्वता शेतान हांगा बसून हांगा तेंच्या बरोबर भाकरी भाजी खाता आणि तेंचें आयकून घेता। हे सुंदर अशें शेत, तांबडी भाजी जाता, भेंडे जाता, मक्को जाता, हे आणि शेत बरें जावचें, शेतान जे उदक येता तें ना करचें। दाजी गेली 10 वर्सां करताच पूण फुडें आनी तो काम करतलो अशें आमी आज शेतकऱ्यां कडेन आश्वासन दिलां।